हांवें सांगचें आमचे पवित्र सभेन थंयसर साडोनेसोचे तो संप्रदाय पाळचो ह्या गांवांत आसलो. दादल्यांक हरकत जातली. दादले देवाची स्तुती करच्या बदलाक देवाचे महिमेक पळोवच्या बदलाक ह्या केंसान पळयतीत जाल्यार बऱ्या करण्याक शिक्षा ना, बऱ्या करण्याक बरेंत फळ मेळचें देखून ते ओ अंतकाळ येऊ ना मो या राज येऊ ना मो म्हण सांगून रोडकुऱ्या मनोभावन करचे नाही. ते तो देवूय तो देवाचो पूतय. मोगाच्यानो समर्थ आणि सवाला संवाद कार्यक्रमाक तुमका समेस्ताकी स्वागत. संसार जाता असताना सगळी आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडाई आमचो भावार सोम्या सडाई
स्वभावा समट आणि सावाला फाटल्या 3 आयतारांनी कुर्सासो गुर्तो समाजसेवा आणि क्रिस्ताक साक्ष तशेंच बायबल हुलपावेतागे असल्या संवाद कार्यक्रमांनी तुमच्या मुखार आयिल्ल्या जायत्या जाणांनी कॉमेंट्स घालून या कार्यक्रमा विशयांत होगळीक उसारल्या आणि सांगात असं थोड्यांनी आमच्या लागीं थोडी सवालांय विचारल्या. या सवालांक आज जबाब दिवचे प्रयत्न करता. जापी मुखांतर तुमचे दुबाव पयस करचे प्रयत्न आम्ही करता. आणि अशें करूंक आज आमच्या मध्ये फादर विजय मचादो बोळये फिरगजीचो 2005 इसवेंत ह्या जागी दीक्षा ताका मेळ्ळेली. उपरांत ताजे मुसलें शिकप बेंगळुरू क्रिस्तू ज्योती कॉलेजींत कॅटेकेटिक्स आणि लिटर्जिकल कॅटेकेझिस ह्या विशयाचेर पदव्युत्तर सनद तांणी आपणायल्या. आणि सांगत असं एक विशिष्ट संगतीचेर तांणी मास्टर्स डिग्री केल्या कुवेंपू युनिव्हर्सिटींत बॉटनी. आज फादर विजय मचादो फाटल्या 7 वर्सांत मंगळ ज्योती केंद्राचो निर्देशक आमच्या मदें आसा. तुमच्या समेस्तांच्या नावान फादर विजय मचादो हांकां हांव स्वागत करता. देव बरें. समट आणि सावाला फादर विजय आत्ता सांगलो विषय आसा काय म्हणून सांगला शिक्षा माफी जोडचो आमकां नोव्हेंबर म्हयन्यांत आल्मासो दीस येता आसतना त्या वेळार आमकां द्विघरांनी बरें अनावन्स करतात. कारण म्हळ्यार सेमिस्त्री भेट दिवन सरपंचा म्हणून असलेले मागणे म्हळ्यार त्या दिसा इंडुलजन्सा मेळटात अशें म्हणून प्लेनार इंडुलजन्स म्हणटात. इंडुलजन्स प्लेनार इंडुलजन्स म्हळ्यार काय म्हणून आशा डिसोजा बीजे मंगळूर ती विसरता इंडुलजन्स म्हळ्यार काय अशें म्हणून. इंदुलजन्स म्हळ्यार पवित्र सभेंत एक बरी गरजेचो विशय. इंदुलजन्स म्हळ्यार कोंकणींत साद्या भाशेन सांगचें जाल्यार वडलो ताणें उल्लेख केल्लो आमच्या पातकांची शिक्षा पातकांक आसली शिक्षा ती माफी जोडचें एक आत्मीक साधन या आत्मीक मागणे म्हणयत करणी म्हणयत. ते तो अधिकार असो दिवंक पापा साहेबाक मात्र. आतां तातूंत 2 वर्ग आसात. एक जावन आसा प्लेनार इंडुलजन्स प्लेनरी इंडुलजन्स म्हणटात ताका. मागीर एक पार्शियल इंडुलजन्स म्हणून. आतां सडावत संपूर्ण शिक्षा माफी आनी असंपूर्ण म्हळ्यार ल्हान संगतींनी पुरा कांय पातकां आसल्यार ताका माफी म्हणून. आतां तिणें विचारलें सवाल तें कशें हांव चिंता तें कितें कशें आमी आपणावयात म्हणल्या भाशेन म्हूण चिंता. आतां तें समजोवच्या पयलें तें कशें आयलें गे म्हणलें गरजेचें. ल्हानशें चरित्र सांगचें जाल्यार हें सादारण आपोस्तालांच्या उपरांतल्या काळांत जावन आसा. आनी विशेश करून सुरविल्ल्या शतमानांनी तें 4थ्या 5व्या ताच्या उपरांतल्या शतमानांनी तें सर चिंताप आसलें कितें गे म्हळ्यार चड आनी चड वस्तू दिल्ले काय म्हळ्यार वडोल सांगले प्रमाणे मरणा उपरांतली जिणी आमी मरता आनी सर्गाक डायरेक्ट वेता गे म्हणून. इंदुलजन्स म्हळ्यार सर्गा वेची टिकेट न्ही म्हळ्यार आमी मरता सर्गाक वेता. सवाल कितें आयलें म्हळ्यार आतां थोडे बरे मनीस आसात व्हडलीं पातकां खायनात. पातकां केल्यार तें बोक्षणे मागून जिणी बदलून गेल्ले सर्गार भोंवतात म्हणलें एक पातयेनी. आनी थोडे चिंताप काले म्हळ्यार पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रमाणे देव काकुळदार देव चड मोगाळ. आनी ताच्या उपरांत पूण व्हडलो पातकी जाल्यार निमाणे घडये पर्यंत ताणें जिणी बदलिल्यार निमाणे सोराक कुर्चावेला तशें चिंताप तो ताकाय वचूंक तर दोगांयक एकच गे म्हणलें एक संवसारी चिंतपा प्रमाणे ताणें केल्लें तें चड पाता केलां आनी कांय करूं ना दोगांयक एकच जाल्यार तर ताणें तशें जियेत न्ही गे म्हणलें चिंताप उदेल्लें आसा जाणाऱ्या मदें आनी लोकां मदें. आनी त्या वेळार
पवित्र पुस्तकाचा आधार घेऊन आणि पवित्र सभेची शिकवण घेऊन पवित्र सभेच्या बापायांनी फादर्स ऑफ द चर्च आणि हे चड मोठ्यो अशी त्या वेळार तांणी दिल्ले चिंताप कालेंगे म्हळ्यार अंतू त्या मरण पावल्ल्या पाताक आशिल्ल्या तांणी बोक्षाण्या मागला जावं पुरो पूण तांणी लांब अवधेर व्हड पाताक महापातकां गेल्यात विशेष करून हे संपूर्ण शिक्षा माफी म्हळ्यार महापातका खातीर जावं पुरो मर्डर केला या तसली पातकां आसात जाल्यार तांकां पवित्र सभेंत पवित्र पुस्तकान सांपावली ते सांगता ह्या उगडापण पुस्तकान ते उल्लेख आसा पूण ताका एक नितीची शिक्षा म्हणली आसा देवाच्या मोगाचो क्रोध म्हणटा रात ऑफ गॉड म्हणून इंग्लिशान म्हणटा ती आसा ती खंय मेळटा की म्हणून ती आमकां हांगा दिसना जाल्यार मरण पावल्या उपरांत सर्गाक वयच्या पयलीं ती नितीची शिक्षा भोगून ताणें सर्गाक पावचें आसा त्या खातीर कितें करीचें त्या खातीर पवित्र सभेंत एक आयलें कितें म्हळ्यार पाप साहेबान ते एक दिले इंडल्जन्स आमी पाठयता असल्या संदर्भार आनी विशेष करून येवचें तें आतां आमकां सदां मेळचें मरण नोव्हेंबर 2 तारखेर 8 दीस अशें करी जाय शिमेस्त्रीची भेट करी जाय कुमसार जायचे मीस भेटयचे पूण आनी थोडे बऱ्यो करण्यो करी जाय प्राजीत करी जाय असल्यांक केल्ल्या वरवीं एक आपणाक बरेंपण आनी आपूण कोणा खातीर मागता तसल्या व्यक्तीक ताज्या पातकाची संपूर्ण शिक्षा माफी म्हणलें मनशाक आमी इंडल्जन्स म्हणून आपयता हय जावं दुसरें कालें म्हण जाल्यार महिमा बापाक म्हणटा आसतना थोडी जाणां कालें करतात म्हण जाल्यार कुर्साचो गुर्त करतात महिमा बापाक थोडी जाणां महिमा बापाक म्हणटा आसतना कांय ना उगत रावतात जसो आसा तसो आसा पूण अशें उसारतात मात्र शिवाय गुर्त करनात आतां गुर्त करची गरज आसा की या अशें रावल्यार पुरोगी म्हणल्यार सवाल आतां हे मनशाच्या भावार्थी जिविताचेर होंदोन आसचें सवाल आतां पयलें महिमा बापाक कित्या खातीर गे म्हणून ताचो अर्थ आमी समजले शिवाय हे मुखार वचोंक जायना पवित्र सभेची दोतोर कातोलीक पवित्र सभेची दोतोर पुरातन काळांत पयले लोकांक शिकाप नातल्ले हे पवित्र सभेची थोडी शिकोवन शिकयचे जाल्यार ते महिमा बापाक आसचे त्रिएक देवाक नमन करच्या इराद्यान तो त्रिएक देव कोण गी बाप म्हळ्यार कोण पूत म्हळ्यार कोण पवित्रत्म म्हळ्यार कोण ह्या विशयान तांकां समजाचें जाल्यार आतां आमच्या लोकांक आतां शिकाप आसा ते समजता बाप म्हळ्यार कोण ते प्रमाण पूण पयल्याच्या काळार आतां जाल्यार आमी मिशन कंट्रीसान गेल्यार जाग्यांनी गेल्यार तांकां थोडे संकेत वापरनंतर दोतोर शिकयचे ते पापा फ्रांसीस आतांय सांगता ते वापरी जाय म्हणून देखून त्या प्रमाणे ते आयिल्ले देखून आतां 2-3 गजाली हांव तो सांगता कित्याक ते समजून सुलाबो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक म्हणलो शब्द त्या दाळा बाप हांगा कित्याक म्हणून सांगलो तांणी त्या दाळा एक बाप थियोलॉजिकल या देवशास्त्रा प्रमाणे तो सर पदवेदार तो रचणार तो पसणार तो पूत न्ही म्हणून सांगायचे जाल्यार तांकां हांगा कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत ते हेड ऑफ द फॅमिली बापूय चिंताप आनी हेड तकली केदाळे वयर दाखयता आनी सकडी हे सर्ग म्हणून दाखयता तो रचणार म्हणून दाखयता अशें दोतोर शिकोवन सुरू केल्ली मागीर आनी पुताक म्हणटाना देव सर्गार ना तो मनीस जालो आमचे मदें जियेलो तो मनीस जालो मनीस हार्ट काळजाक चड लागशिलो तो गर्दनाचें काम तें पुरो हांगासर दाखोवन शिकोवंक आसा पवित्रत्म्याचे संकेत पारवो तशें म्हणटाना पारव्याचे पाकाटे अशें सांगून पवित्र हांगा आनी हांगा नाजाल्यार एकच जाता काडटे आसले पवित्र आत्मा म्हणल्यार संकेत तांणी दाखयलो आनी अशें म्हळें त्रिएक देवाच्या नांवान आमच्या मागणे आरंभ जाता त्रिएक देवाच्या नांवान आमची सगळी देवस्तुती जावन मागणे जावन हाकेर जावचे हे पयल्याच्या काळांतावन आयली हे चरित्रां दुसरें ताचे सवाल काडी जेगी नाका गे म्हणून परत्यान तें ताचेर वोंदोन आसचें पूण काडचें चड गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आमकां कांय पांयाक दूख आसा जाल्यार म्हाका दुखा इतलेंत म्हणून बसना तो कठीण दुखता जाल्यार देर इज एन एक्सप्रेशन फॉर एवरी एक्शन ऑफ ए पर्सन देर इज एन एक्सप्रेशन म्हळ्यार ताच्या भितरल्या बोकणाक एक एक्सप्रेशन म्हणलें आसा तुजो भावार्थ तसोच तो तुवें परगट करीचे जाल्यार आनी हेरांक तो दाखयचे जाल्यार गरजेचें तें त्या वेळार ताका एक एक्सप्रेशन गरज तूं कशें दाखयताय
देखून न्हू हे दोन रिती वापर तुवें काडी ना जाल्यार सूख जायना न्हू समजोणी आसा जाल्यार तूं त्रियेक देवा नामान करताय जाल्यार तांतूं कांय व्हडलें पाताक जायना पूण तें चड बरें कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक युवा जाणांक उरलांक कित्याक म्हळ्यार हेरा धर्मांत आमी पळयता ह्या क्रिकेट ग्रावंडाक वेताना फुटबॉल ग्रावंडाक कितें म्हणी ते एक्सप्रेशन करतात ते कित्याक ते तांचो भावार्थ प्रगट करूंक तांचो धर्म कितें म्हूण सांगूंक देखून न्हू खुर्साचो गुर्त काडटना कितें बरें जाता एक आमी सगळी आमची कूड आनी आत्मंत आमी तो पवित्र करता त्रियेक देवाच्या नांवान आनी खुर्सा गुर्त काडटनाय बापाचे पुताचे काडटनाय आमी अशें काडचें की चड तांतूं पयले येवचे आमची 3 बोटां त्या 3 बोटांय आमकां शिकयतात की बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमी नामान करचो सुरवात करची म्हूण अशें त्रियेक देवाच्या नांवान आमी आमचो भावार्थ प्रगट करचो तातूंत दिसून येता देखून तें गरजेचें महिमा देवाक गीत आमी गायता ते गायता आसतना आमी तुका नमस्कार करता म्हणून ते शब्द आसा होय. तशें म्हणटा आसतना मस्त जाणां नमस्कार करता तकलीफाक येतात सामान्य जावन जायतीं जाणां नमस्कार करना हे थंयसर नमस्कार करता म्हणटा आसतना तकलीफाक येयचे की गरज ना ते महिमा देवाच्या गितांत येता आसतना तांतूं मस्त शब्द आसात दुसरे होय. आमी तुका दिन वाचता म्हळ्यार आमी चड आनी चड नाचून उल्हास पडून दिन वाचता करीचे पडटा पूण हे आमच्या लोकां मदें कशें जालां गे म्हळ्यार आमकां मस्त डिस्टिंक्शन करता म्हळ्यार आराधन करचें नमस्कार करचें नामान करचें पुरो वेगवेगळ्यो रिती आमी आराधन साश्टांग नमस्कार करचें साक्रामेंताक मात्र आनी आराधन करचें साक्रामेंता मोरयेक आमी आराधन करना या हेर इमाजीक आमी आराधन करना देखून तें समजून घेतल्यार हांगासर ह्या गितांत ते सवयीचें जाल्लें ना देखून नमस्कार म्हणटा आमच्या मतींत आसचें नमस्कार ते तशें न्हू ते ऑटोमॅटिकली थोड्यांच्यान संवयीच्या बळान येता सोडल्यार सारक्या रितीन नमस्कार करची ती गरज पडना आनी ते कॉन्टेक्स्टीनी सन्निवेशीनी तो जायते फावटी मागणे म्हणटा आसतना आमी काय म्हणटा म्हळ्यार बाप साहेबाच्या इराद्या खातीर एक आपले आमच्या बापा एक नमान मोरी आनी महिमा बापा म्हणून म्हणटा आमी होय खंयचो बाप साहेबाचो इरादो खंयचो तो बाप साहेबाचो इराद्या खातीर आमी मागणें म्हणचें तें गरजेचें बाप साहेब हर एका म्हयन्यांत एक इरादो दिता आनी त्या इराद्यान कितें आसता की म्हळ्यार बाप साहेबाचो इरादो म्हळ्यार वैयक्तीक इरादो न्ही आतां पापा फ्रांसीस म्हळ्यार वैयक्तीक इरादो सगळ्या पुवी सभेचो इरादो सगळी परिस्थिती समजून त्या म्हयन्यांत एक इराद्या खातीर मागोंक आसा आनी ते सगळ्यांनी मागायचें कितें म्हळ्यार अडकळी पयस करूंक एक कारण कितें म्हळ्यार सगळ्यांनी भावार्थांत घट जावच्या खातीर सगळी लोक सांगाता मागतना भावार्थ घट जाता अडकळी पयस वेतात दुसरें सगळ्या पवी सभेच्या मुखेल्या मध्ये आनी लोकां मध्ये आनी सामाजीक मुखेल्या मध्ये एकवट येवच्या खातीर तांतू आसता आनी ताजे उपरांत पातकांच्या परतवण्या खातीर आनी ताजे उपरांत कसलीय भावार्थ विरोध संगती आसल्यार ते नाश जावन वेच्या खातीर तो बापसाहेबाक इरादो दिता आनी आमी सगळी एक पवीस सभा सांगाता मेळोन मागची पवीस सभा म्हणलें दाखोवंक हर एका म्हयन्यांत एक बापसाहेब इरादो तो दिता तो सामान्य जावन राखण्यार हर एका म्हयन्यान घालता जेजूचे सुवार्थांत आमी घालता त्या आनी एक ते पोप्स PWTN म्हणून आसा तांतू ते येता देखून त्या इराद्या खातीर मागोवंक आमकां आपोवणें आसा म्हळ्यार हर एका म्हयन्यात तो इरादो आसा तो सांगून मागल्यार चड बरें म्हणला आतां जानेवारींत फ्रेटर्निटी ह्युमन फ्रेटर्निटी भ्रातृत्व भाव बांधतपणा खातीर कित्याक म्हळ्यार सकट मनशां तांचे तांचे हक्कां आसात देखून ती तांकां मेळच्या खातीर मागया म्हणून सांगल्यार चड अर्थ बरी जाता आनी एक सवाल तुमच्या लागीं हे निमाणे सवाल आयच्या दिसाक ते काल म्हणून सांगल्यार एकल्या मनशान एका दिसाक कितल्या मिसांनी भाग घेवं येता आनी कितले फावटी एकल्या मनशान एका दिसाक कुंभार घेवं येता की म्हणून एका व्यक्तीन एका दिसा 2 फावटी कुंभार काण घेवं येता पूण कसो घे म्हूण तें गरजेचें आमच्या कॅनन लॉ प्रमाणे आनी देवस्तुतेच्या नियमावळी प्रमाणे आमकां दाखोवन दिलां की 2 फावटी म्हळ्यार चिंत्या मस्त गणितां आसात 1-2 सांगची जाल्यार एकलो पिडेस्त आसा घरा आसा ताका आज आयतार पाद्र्याबान ह्या खंयचोय दिसा पुरो पाद्र्याबान सकाळी येवन ताका कुंभार दिला तो मीस भेटोवना ताणें मागण्या विधी केल्या कुंभार दिला
उपरांत तो सांजेर बरो जालो मिसाक आयलो त्या वेळार ताणें संपूर्ण मिसान भागीदार जावन तो कुंभार काणगेचे एक उदाहरण या तो सकाळी एका मिसाक आयलो आणि दुसरे मीस ताका एक काजाराचे मरणाचे हेजे पडले ते त्याला काणगेचे 2 पोटी कुंभार ताणें काणगेवे ते स्पश्ट तिसऱ्या पोटी न्ही आनी एक कितें म्हळ्यार थोडे पोटी तिसऱ्या पोटी कित्याक नजो कित्याक म्हळ्यार कारण गरजेचें कुंभार म्हळ्यार खाली एक बकऱ्याचो कुडको या वस्तू न्ही ती कुंभार म्हळ्यार येवकरिस्त ते सगळें संपूर्ण आमी पात्र घेवच्या खातीर आनी ताचो अर्थ समजून जेजूकूच आमी घेतल्या उपरांत ते समजोवच्या खातीर हें दिलां आनी थोड्या सन्निवेशांनी मिसां जावन पिडेस्त जावन आसा जाल्ल्या वेळार मात्र ते 2 पोटी आतां चिंत्या तो पिडेस्त मरणाच्या तणीर आसा जाल्यार तिसऱ्या पोटी जाल्यार आतां चिंत्या 2 पोटी जाले तिसऱ्या पोटी आतां मरणाच्या तणीर आहा जाल्यार ताणें तो घेवयेत सोडल्यार ना जाल्यार 2 पोटी तो घेवयेत मोगाच्यानो आयच्या दिसा सबार सवालांक हांगासर आमकां जापी मेळ्ळे हे जापी दिवंकू आमकां वर्तो आदार दिला फादर विजय माचादो मंगळज्योती केंद्राचो निर्देशक तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा देव बरें समट आणि सावाला मोगाच्यानो आधुनिक काळार दोतोरनू शिकोवची रीत आरंभ करचे पयले आदीं क्रिस्तांवांक दोतोन कशें शिकयताले त्या वेळार 16 जाणांक शिकप आसनातलें आनी वाचूंक बरोवंक कळनातलें आनी तसल्या संदर्भार लोकांक भुरग्यांक तशेंच व्हडांक दोतोन शिकोवची एक अपूर्बायेची रीत आसली काम करतानाय ती शिकोव येती आनी शिकयते आनी तशेंच ही गरजांनी लोकांक ती दोतोन तशेंच शिकयताले भोव सुलाबायेचें विधान आनी ह्या वरवीं लोकांक मस्तू सलीस जातालें दोतोन शिकोवंक आज तसली रीत आमकां खंय पळोवंक मेळना पूण आमचे मदें एकलो फादराब आसा फादर एंटनी लोबो लोरेटो सुरातकाल असला फिरगजांनी वावर करना प्रस्तुत गुरपूर कायकांबा फिरगजेंत विगारते आयल्या वर्स तांच्या अवधेंत थोड्याच म्हयन्या आदीं तांच्या फिरगजीचो शतमानोत्सव तांणी आचारान केलो आज आमचे मदें ते आसात तांच्या पंगडा सांगी श्रीमती ग्रेटा पिंटो आनी तशेंच नीमा पिंटो ही अपूर्बायेची दोतोर ते विधान आमकां ते आतां दाखोवन दितात आमी चित दिवन आयकुया आनी तशेंच आमी ताजी रूच साकया एक पोटी मात न्ही मुखल्या दिसांनी आमी ही दोतोर न्हू ती कांताराच्या रुपार आसा ती मुखल्या दिसांनी आमी प्रसार करतले आनी तुमी ती आयकूं येता ह्या संदर्भाचेर तुमच्या समेस्तांच्या नांवान हांव मानादीक फादर एंटनी लोबो हांकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता फादर तुमकां स्वागत कितें तें सांग म्हाका एक देव एक आत्मो एक भावार्थ कितें तें सांग म्हाका एक देव एक आत्मो एक भावार्थ कितें तें सांग म्हाका दोन पळयो मोयजेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ कितें तें सांग म्हाका दोन पळयो मोयजेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ कितें तें सांग म्हाका तीन तेग पात्रियार्क दोन पळयो मोयजेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ कितें तें सांग म्हाका तीन तेग पात्रियार्क दोन पळयो मोयजेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ कितें तें सांग म्हाका चार वांजेलिस्त
तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मैजेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका चार वांजेलिस्त तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मोइसेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका पांच पातोर दाविदाचे सोग वांजेलिस्त तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मैजेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका पांच पातोर दाविदाचे चार वांजेलिस्त तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मोइसेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका स बाणा सोऱ्याची पांच पातोर दाविदाचे चौग वांजेलिस्त तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मैजेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका स बाणा सोऱ्याची पांच पातोर दाविदाचे चार वांजेलिस्त तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मोइसेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका सात सक्रामेंत बाणा सोऱ्याची पांच पातोर दाविदाचे चौग वांजेलिस्त तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मैजेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका सात सक्रामेंत बाणा सोऱ्याची पांच पातोर दाविदाचे चार वांजेलिस्त तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मोइसेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका आठ भागी देवाचे सात सक्रामेंत बाणा सोऱ्याची पांच पातोर दाविदाचे सोग वांजेलिस्त तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मैजेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका आठ भागी देवाचे सात सक्रामेंत बाणा सोऱ्याची पांच पातोर दाविदाचे चार वांजेलिस्त तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मोइसेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका णव कोर आंजांचे आठ भागी देवाचे सात सक्रामेंत बाणा सोऱ्याची पांच पातोर दाविदाचे सोग वांजेलिस्त तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मैजेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका णव कोर आंजांचे आठ भागी देवाचे सात सक्रामेंत बाणा सोऱ्याची पांच पातोर दाविदाचे चार वांजेलिस्त तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मोइसेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका धा मांदामेंत णव कोर आंजांचे आठ भागी देवाचे सात सक्रामेंत बाणा सोऱ्याची पांच पातोर दाविदाचे सोग वांजेलिस्त तेग पात्रियार्क दोन पोळयो मैजेच्यो एक देव एक आत्मो एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका धा मंदामेंत णव कोर आंजांचे आठ भागी देवाचे सात सक्रामेंत बाणा सोऱ्याची
पाच पातोर दाविदाचे, 4 वांजेलिस्त, एक पात्रियार्क, 2 फोळ्यो मोइजेच्यो, एक देव, एक आत्मो, एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका इकरा हजारांक वारी, 10 मंदामेंत, 9 कोरांजांचे, 8 बागी देवाचे, 7 सक्रामेंत, 6 भांडणां सोऱ्याची, 5 पातोर दाविदाचे, 4 वांजेलिस्त, एक पात्रियार्क, 2 पोळ्यो मोइजेच्यो, एक देव, एक आत्मो, एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका इकरा हजारांक वारी, 10 मंदामेंत, 9 कोरांजांचे, 8 बागी देवाचे, 7 सक्रामेंत, 6 बाणां सोऱ्याची, 5 पातोर दाविदाचे, 4 वांजेलिस्त, एक पात्रियार्क, 2 फोळ्यो मोइजेच्यो, एक देव, एक आत्मो, एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका 12 आपोस्तल, 11 हजारांक वारी, 10 मंदामेंत, 9 कोरांजांचे, 8 बागी देवाचे, 7 सक्रामेंत, 6 भांडणां सोऱ्याची, 5 पातोर दाविदाचे, 4 वांजेलिस्त, एक पात्रियार्क, 2 पोळ्यो मोइजेच्यो, एक देव, एक आत्मो, एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका 12 आपोस्तल, 11 हजारांक वारी, 10 मंदामेंत, 9 कोरांजांचे, 8 बागी देवाचे, 7 सक्रामेंत, 6 बाणां सोऱ्याची, 5 पातोर दाविदाचे, 4 वांजेलिस्त, एक पात्रियार्क, 2 फोळ्यो मोइजेच्यो, एक देव, एक आत्मो, एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका 13 अजापां सांतांतोनीची, 12 आपोस्तल, 11 हजारांक वारी, 10 मंदामेंत, 9 कोरांजांचे, 8 बागी देवाचे, 7 सक्रामेंत, 6 भांडणां सोऱ्याची, 5 पातोर दाविदाचे, 4 वांजेलिस्त, एक पात्रियार्क, 2 पोळ्यो मोइजेच्यो, एक देव, एक आत्मो, एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका 13 अजपां सांतांतोनीची, 12 आपोस्तल, 11 हजारांक वारी, 10 मंदामेंत, 9 कोरांजांचे, 8 बागी देवाचे, 7 सक्रामेंत, 6 बाणां सोऱ्याची, 5 पातोर दाविदाचे, 4 वांजेलिस्त, एक पात्रियार्क, 2 पोळ्यो मोइजेच्यो, एक देव, एक आत्मो, एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका 14 स्तेसांवां कुर्साची, 13 अजापां सांतांतोनीची, 12 आपोस्तल, 11 हजारांक वारी, 10 मंदामेंत, 9 कोरांजांचे, 8 बागी देवाचे, 7 सक्रामेंत, 6 बाणां सोऱ्याची, 5 पातोर दाविदाचे, 4 वांजेलिस्त, एक पात्रियार्क, 2 पोळ्यो मोइजेच्यो, एक देव, एक आत्मो, एक भावार्थ. कितें तें सांग म्हाका 14 स्तेसांवां कुर्साची, 13 अजपां सांतांतोनीची, 12 आपोस्तल, 11 हजारांक वारी, 10 मंदामेंत, 9 कोरांजांचे, 8 बागी देवाचे, 7 सक्रामेंत, 6 बाणां सोऱ्याची, 5 पातोर दाविदाचे, 4 वांजेलिस्त, एक पात्रियार्क, 2 पोळ्यो मोइजेच्यो, एक देव, एक आत्मो, एक भावार्थ.
कितें सांग म्हाका 15 मिस्ते रोजारीचे 14 ते 6 कुर्साची 13 अजापां सांत आंतोनीची 12 आपोस्तल 11,000 अंकवारी 10 मंदामेंत 9 कोर आंजांचे 8 भागी देवाचे 7 सक्रामेंत 6 भाणां सोऱ्याची 5 पातोर दाविदाचे 6 वांजेलिस्त 3 पात्रियार्क 2 पळयो मोइजेच्यो 1 देव 1 आत्मो 1 बावाड. कितें तें सांग म्हाका 15 मिस्ते रोजारीचे 14 ते 6 कुर्साची 13 अजपां सांत आंतोनीची 12 आपोस्तल 11,000 अंकवारी 10 मंदामेंत 9 कोर आंजांचे 8 भागी देवाचे 7 सक्रामेंत 6 बाणां सोऱ्याची 5 पातोर दाविदाचे 4 वांजेलिस्त 3 पात्रियार्क 2 पळयो मोइजेच्यो 1 देव 1 आत्मो 1 बावाड. मोगाच्यानो कितल्या अपूर्बायेचे विधान हे दोतोन शिकचे. आमचे पूर्वज वाचूंक बरोवंक कळीत नासलेल्या वेळार ह्याच रितीन दोतोन शिकिल्ले. आज परत हे पोटी फादर अँटनी लोबन आमकां ताच्या पंगडा संगी श्रीमती ग्रेटा पिंटो आनी तशेंच निमा पिंटो हांच्या सांगाता मेळून आमकां परत हे पोटी हे दोतोनेचें विधान आमच्या मुखार हाडलां. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव फादर अँटनी लोबो, श्रीमती ग्रेटा पिंटो आनी निमा पिंटो तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वेरी मच. येवच्या आयतारा सेमिनारचो रेक्टर भोवमानादीक दोतोर रोनाल्ड सेरावो हांचे लागीं सांत भक्त एजंटगी म्हणल्या विशयाचेर संवाद चलतलो. राखून रावा आनी तशेंच हेरांकी तिळशिया. बघाचे न्हू तुमकां समर्थ आनी सवालां ह्या कार्यक्रमा विशयांत आनी कांय सवालां आसा जाल्यार दया करून तुमी आमकां धाडून दियात. व्हॉट्सॅपा मुखांतर नंबर 9449821580 आनी तशेंच 9449825580 आनी सांगाताच ईमेल करचें जाल्यार onilds@gmail.com onilds@gmail.com हाका तुमी धाडून दियात. तुमच्या सवालांक आमी जबाबी दिवचे प्रयत्न करता. संवाद कार्यक्रमात भाग घेतल्यार तुमकां समजता की परत हे पोटी देव बरें करूं. समट आणि सावाला सासवा कणातीतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान. सोम्या चढय आमचो भावार्थ 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 सोम्या चढय आमचो भावार्थ.
आमचो भावार्थ भावार्थाची सता शिकता असताना सडय आमचो भावार्थ पवित्र खरीस्त भेटयताना सडय आमचो भावार्थ खालत्या काळजान कुमसार जाता असताना सडय आमचो भावार्थ सासवा कणा तितलो भावार्थ असल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार्थ सोम्या सडय आमचो भावार्थ सोम्या सडय आमचो भावार्थ सोम्या सडय आमचो भावार्थ मोदये माये कुलो मारता असताना सडय आमचो भावार्थ सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार्थ आराधन नोवेन भक्तीन करता असताना सडय आमचो भावार्थ मागणे रजार करून परातना सडय आमचो भावार्थ सासवा कणा तितलो भावार्थ असल्यार घडपा सारख्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार्थ सोम्या सडय आमचो भावार्थ सोम्या सडय आमचो भावार्थ सोम्या सडय आमचो भावार्थ समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.